तुम्ही सबस्टेशनात कितले दिसांनी जातले उद्घाटन आणि सध्या प्रॉब्लेम जाता इलेक्ट्रिक? सो येस, मांद्रे ह्या जुन्नर आयज आमी हांगा आनी सबस्टेशन नेसेसिटी कशी आख्या मतदारसंघात आनी ते ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आहा. रस्त्याचे पेवरिंग फक्त उरल्यात. सो ह्या 8 दिसान पेवर्स कंप्लीट जातले आनी सोमारा टेस्टिंग करतले. सो 10 सप्टेंबर मेरेन एंटायर सगळे कंप्लीट जातले. सो 10 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर ह्याच्या भितर म्हणजे विदीन दीस मंथ म्हणटात तशें हे इनॉग्रेटूय जातले आनी चवथी पयली डेफिनेटली जातले. तो पेंटींग वर्क उरला आनी म्हाका दिसता एक्सटेंशनाक तेंच्यांनी आनी 1000 स्क्वेअर मिटर एक्स्ट्रा जागा घेतल्या. आतां डिस्कशन केल्या प्रमाणे 1000 तो प्रोसेस तेंचो म्युटेशनाचो आनी तेंच्यांनी सुरवात करपाक हातीन घेतला. सो म्हाका दिसता 3500 प्लॉटांनी हो एंटायर प्रोजेक्ट आमी हांगासर सबस्टेशनाचो घेतला. सो हे सबस्टेशन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता आख्या मतदारसंघान पावराचो फ्लक्च्युएशन जे आसतले आनी वोल्टेज प्रॉब्लम आसतलो तो खंय तरी आमकां प्रॉब्लम ह्यो सॉल्व जातलो. जागा तेंच्यांनी पळयतली. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की 32,000 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेट वोटर्स आसा. ना म्हटलें तरी 35-40 हजारच्या आसपास लोकसंख्या. त्या भायर इतरय लोक हांगासर येता बींग अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी स्पेसीस ऑक्युपायड करता, कमर्शियल प्लेसीस म्हणात आनी खंयचे प्लेसीस म्हणात. सो जास्तीत जास्त हे सबस्टेशन जाल्याच्या नंतर जशें आमदार महोदयान आत्तां सांगलें की आमचो मेजर इशू सुट आउट जातलो. जे फ्लक्च्युएशन्स वगैरे आमकां वोल्टेज प्रॉब्लम्स बी रातचो जाता. सो जे ट्रान्सफॉर्मर्स वगैरे सेटअप करून तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करपाचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसा. आनी जशें आत्तांच आमदारान सांगलें की हे सबस्टेशन जाल्या उपरांत मेजर इशू जो आसा स्पेशली ह्या भागांतलो मांद्रे, हरमल, पालये ह्या भागांतलो केरी पर्यंत हो इशू रिजॉल्व जातलो म्हणून. सो आमची रिक्वेस्ट आसा आमदार श्री उज्जीत भाई आरोलकर हांकां की हे जे डिपार्टमेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हे डिपार्टमेंट जशें हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता, फायर डिपार्टमेंट काम करता, त्याच धर्तीचेर ह्याय डिपार्टमेंटान कार्यरत आसप गरजेचें आसा. आनी बरे ऑफिसर्स आमचे सुदैव आमकां हांगा लाभलेले आसा आगारवाड्या ह्या एरियेन आनी बरे ऑफिसर्स हांगासर काम करता. सो तांकां आमी रिक्वेस्ट करता जो लोवर स्टाफय इवन जो आसा तांकां बऱ्या प्रकारची ट्रेनींग दिवन तांकां बरें ट्रेन करून हे सगळे जे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जे इश्यूज आहा ते रिजॉल्व करचे खातीर तांकां बरी ट्रेनींग तेंच्यांनी आपल्या लेवलचेर दिवन तांकां बरें ट्रेन करपाचें. सो दॅट जे इमिजिएट जे सडन कितें इश्यूज जाता ते रिजॉल्व जातले. सो हांगा इंजिनियर्स आहा ते खरेंच बरें काम करता. मांद्रेन तर स्पेशली मेजर इश्यूज केन्ना आमी फेस करूंक ना. तशें दिसना की केन्ना एक रेअरली हे जाता झड पडले पावसाच्या टायमाचेर. इट इज अंडरस्टूड बिकॉज इट इज म्हणटा ते सडन सर्कमस्टन्सीस. पण मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या वतीन धन्यवाद करूं इच्छिता आमदार महोदयाक की एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें सबस्टेशन हांगासर जाता. खरोखरच ही बरी गोष्ट आसा मांद्रे मतदारसंघ आनी मांद्रे गांवाच्या दृश्टीन रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रिसिटी. प्रश्न येता लोकांचे, अरे हे जाल्या उपरांत कशें येतले, म्हणजे कशें प्रॉब्लम सॉल्व जातले. कित्याक आयज कित्याक प्रॉब्लम फेस जाता आमकां कमर्शियल एक्टिविटीज वाडल्यात. तशेंच आमकां जो हरमल, पालये आनी केरी थंय पावर आमकां सप्लाय जाता पेडण्याच्यान, पेडणे फिडरांतल्यान. सो थंयच्यान जेन्ना सप्लाय जाता आनी तोच आमकां तोरशे मेरेन वयता. सो केरी मेरेन पाव मेरेन पावर म्हणटा तो खूब लो जाता. सो तांकां मेजर केरी बीन सॉल्ड मेजर प्रॉब्लम. आतां ह्यो सबस्टेशन येयल्या कारणान हांगाच्यान लोड जेन्ना सप्लाय जातलो तेन्ना डेफिनेटली आमचे तेरेकोलचे भाव आहात इतली वर्सां महाराष्ट्रांतल्यान जो पावर घेतात आनी कंज्यूम करतात ते आमी हांगाच्यान आमी दितला. कित्याक अंडर वॉटर किपलिंग ऑलरेडी केल्ले आहा. सो ह्यो सबस्टेशन जाल्या उपरांत तांकां तेरेकोलचे आमचे भाव आहात तांकां प्रॉब्लम जातालो, तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. नमस्कार, आमी आसा मांद्रे हांगा जे सब स्टेशन सब इलेक्ट्रीक जे स्टेशन जावचें आसा हांगा आसा. आनी आयज आमदार जीत आरोलकर हांच्यांनी हांगा विजीट केलेलें आसा आनी चवथीच्या पयलीं इनॉग्रेशन जातलें म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. जे सद्या पेडणे वाठारांत मांद्रे मतदारसंघात जी लायटीचे प्रॉब्लम जायत आसा ते खंय तरी सॉल्व जातले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळकी म्हणी. जेन्ना हे ब्युटिफिकेशन जातलें हांगासर फॉरेस्ट लँड आहा. सो फॉरेस्टान तेंच्यांनी सुरीची झाडां बीन पयलीं लायलेली आनी एवरी इयर ते प्लांटेशन करतात. पूण खंय तरी फॉरेस्ट लँडाचे मेंटेनन्स जायना. ताका लागून हांवें एसेंब्लीनूय तो प्रश्न काडलेलो, डिमांड केल्लो आनी ऑनरेबल आमच्या फॉरेस्ट मिनिस्टराकूय हेच्या विशयी इंटिमेट केला. सो आमी ते मागला ते एंटायर गार्डन जे हे आहा फॉरेस्ट लँड ते गार्डन करपाचें आनी
आमच्या म्हणजे जे ट्युरिस्ट येतात तांकां बसपा खातीर आयज पळयतले जाल्यार कशा हडबडीत पडला परिस्थिती कितें खंयच्या खंय कोयर उडयतात आनी सो तो मेंटेन करपाक एक बरेंशें गार्डन ते करपाचो आमी प्रपोजल मूव केला. तो गार्डन करून मागीर मेंटेनन्साक तशेंच फॉरेस्टाचे जे हांगासर आतां डेली वेजीस स्टाफ आहा तांकांच ते मेंटेन करपाक आमी दितले. दुसरो म्हणजे जर डिपार्टमेंट करना जाल्यार आमी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्या की CSR फंड्सा थ्रू कोणी जर कंपनी नाल्यार कोणी जर एजन्सी जर थंयसर गार्डन करून दिता आनी आपले एडवर्टीजमेंट आसता जाल्यार आमी करचे. सो तेंच्यांनी गो हेड म्हटला. सो ते फॉरेस्ट गार्डन करपाक आमी आमचो प्रयत्न आमी प्रपोजल फुडें केला. जीत भाईक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा की तेंच्यांनी फॉलोअप घेवन आमचें आतां हें जें काम पेंडींग रावलें तें आतां चालू जाता. आनी दुसरी गजाल म्हाका अशें पर्सनली दिसतालें की जे भायले गांव आसात तसोच म्हाजो केरी गांव असो जावचो म्हणून. सो आतां हळू डेवलप जाता ही सगळ्यान व्हडली खोशीची बातमी म्हणटात तशी. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे जे शेतकार भाई आसात तेंचें मातशें तांकां घेवनूच म्हटल्यार तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसात ते आयकोन समजोनूच आमी हें काम चालू करपाचें अशें हांव सांगता. कितें करना आयज आमी केरी जे आमी NTC इरोजन प्रोजेक्ट जो आहा जो 17 कोटीचो लास्ट टायम आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी सुरवातूय केले. ते आमचे टेट्रा पॉट्स तेंच्यांनी इन्सुले महाराष्ट्रात थंयसर मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट केला करपाक आनी आतां हाडून तेंच्यांनी हांगासर कामूय सुरवात केल्ली आहा. आतां इशू आहलो शेतकारांचो. सो ते काम करतना शेतकारांक तेंचो बिझनस ना हार्म जाता तांकां ना त्रास जाता तो कसो वाचोवप तेचेर इशू आहलो. तो प्रॉब्लम जाल्यार परत एक्सेस तांकां सकयल देवपाक स्टेप्स करपाक जाय ते तांकां जाय तशे स्टेप्स करून डिपार्टमेंटान दिता म्हटला. मेजर दुसरे इशू आहा तो हांगासर ब्युटी हे जाल्या उपरांत एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत जो ब्युटिफिकेशन पार्ट आहा गार्डनाचो तो 5 गार्डनां धाकटी आमी हे हांगासर घेतल्यात आनी 5ूय डिफरंट एज कॅटेगरी घेतल्या. सो एक सिनियर सिटीजनांक बसपा खातीर, एक यंगस्टरांक ओपन एअर जीम, परत धाकट्या भुरग्यांक खेळपा खातीर एक तेंचे पार्क तशें बारीकशे. सो 5 भाशेचे डिफरंट हेतून आमी गार्डन्स घेतलेले आहा. सो ते प्लॅन आउट स्टार्ट केला. आमी पर्सनल आमचो कन्सल्टंट घातला जो प्लॅन आमकां रेडी करून दितलो. स्थानीक पंचायत आनी स्थानीक नागरीक सगळे आमचे नागरीक आहात केरी गांवचे तांकां घेवन गार्डनाचेर कितें परत करेक्शन करपाक जाय, कितें आनी तांकां इनपुट्स तेंचे आहात ते इम्प्लिमेंट करून तो गार्डनाचें प्लॅनिंग आमी सुरवात करता. आतां रोज हेचो टोटल कॉस्ट इन्क्लुडींग आमी तेतूनच गार्डनूय तेतून इन्क्लूड करतले. कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगला आमी जो 17 कोटींनी हे गार्डनूय आमकां हांगासर हे 5ूय जाय म्हणून. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जे गार्डन कॉन्ट्रॅक्टरान केल्या ताका काम फक्त एलाउड केलें, मेंटेनन्स ना. मेंटेनन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हे जे बेंचीस दिसतात तुमकां ते कॉलमेन काबार जाले ताका लागून हे फावट आमी लॅटरायट स्टोनाचे बेंचीस घेतात. सो ते परमनंट उरतले आनी ते अशे पिड्ड्यार जावचे ना. तशेंच इलेक्ट्रीक पोल्स म्हणजे लायट ब्युटिफिकेशन आहा ते तांकां जे लोखणाचे घेवपाक नाका म्हणटात. सो ते आमी जे हांगासर कॉलमेचे ना आनी मेंटेनन्स फ्री आसतले ते इक्विपमेंट्स आमी हांगासर हे करतले. सो हेका लागून मेंटेन करपा खातीर WRDचे डेली वेजीस ऑलरेडी आमी तांकां फायली मूव केला तेंच्यांनी. सो डेली वेजीस स्टाफ हांगासर स्थानिकूच कोणाक 2 जाणांक हांगासर काम मेळटलें आनी ते हांगासर मेंटेनन्स म्हणटात ते तेंच्या WRDला डेली वेजीचेर काम करता. सो जेन्ना हे गार्डन रेडी जातले मेंटेनन्स हे आमी प्रोविजन घेतलेले आहा. मार्च 31 पूण मार्च 31 पूण आमी आनीक 2-3 म्हयने धरयात फुडें, कित्याक शेतकारांचो तेंचो बिझनस आहा तांकांय मातशें सेफ करचें पडटलें. सो 1-2 म्हयने मार्च 31 ताका डेड पॉयंट दिला पूण 1-2 म्हयने फुडें फाटीं जावचें. प्रॉब्लम आहा की आतां ज्या जाग्यार हे टेट्रापॉट घातले पळय आतां शेक घेतले सेम सिच्युएशन टेट्रापॉटान आमचे फावंडेशन जाय न्हू शेक घालपाक ते उरचे ना. हे शेक कशें घालपाचें हो प्रॉब्लम. ओके. आतां आमदारान कितें सांगलें तुमकां? आमी गव्हर्मेंटाक पयशे भरतले मागीर शेक काम खंय चालू जालें जाल्यार आमकां कितें तरी गव्हर्मेंटान हेल्प करतले. आतां आमदारान कितें तुमकां सांगलें? कारण सांगला की आमी हे करता सॉल्व करता म्हणून. ओके. जेन्ना मिनिस्टर ओपनिंग करपाक गेल्लो तेन्ना कित्याक सायकवाल्यांनी आपल्यो डिफिकल्टी सांगूना तुमी नाल्या तेन्ना? नमस्कार. आमी आसा आजोबा देवस्थान केरी हांगा आसा आनी आयज मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्यांनी हांगा विजीट केल्लेले आसात. हांगा जे बिचाचे उदक वयर येता आनी प्रोटेक्शन वॉल म्हणजे हे वॉल जे आसा व्हांवून गेल्ले आसा हाचे संदर्भात तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी थंयसून जे आजोबा टेंपल मेरेन जे प्रोटेक्शन वॉल जातले तेचे इन्स्पेक्शन हांगा केल्लेलें आसा. एकंदर हांगा जे
शेक ओनर आसात तांचे सुद्धा काही मागणी आशिल्ले तेंच्यांनी आयकून घेतलेले आसा तांकां खंयचेय लुकसाण जावचें ना आनी तांकां बरे रितीन शेक बांदपाक मेळटलें अशें तांच्यांनी जित आरोलकरांनी सांगिल्लें आसा. एकंदर हांगा 17 कोटी खर्च करून जे आतां प्रोटेक्शन हे बांदतात तेचें काम मार्च या किंवा मार्चाच्या फुडें एप्रील मे मेरेन हे जे काम आसा जातलें म्हणून आमदार अजित आरोलकर हांच्यांनी सांगिल्लें आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल बाळगी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.